विजय सरदेसाईच्या 55व्या वाढदिवसाचो मोठो दबाजो शेनवारा फातोर्डे जालो। सगळ्या पक्षातल्या राजकीय फुडाऱ्यांची हे वेळार माचयेर हजेरी आसली, मात गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे माचयेर पांय दवरलो ना। विजयाचो गोंय काँग्रेसीक अजून दुस्वास आसा काय कितें अशी चर्चा परतून रंगपाक लागल्या। पळय हो रिपोर्ट। भर पावसात फातोड्या विजय सरदेसाईच्या 55व्या वाढदिवसाचो दबाजो बरोच रंगलो। भायर गोग्यांनी पावस, मात माटवात पावसाचो एक थेंब ना। हेच विजयाचे मॅनेजमेंट म्हणून राधाराव ग्रासियस उलयलो। हे पाटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदिन द नेक्स्ट 6 months जावपा जाय। आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसान वयता गिव देम 6 months ना जाल्यार चोया मागीर सगळे एकठांय जावन चोया हांकां चितू कापा जाय। 2012 ते 17 हो काळ विरोधी बाकांचेर रावून विजय, रोहन आणि हांवें गाजयलो। 2027 आमी गाजयतले म्हणून नरेश सावळाक विश्वास। पूण एक गजाल लक्षात दवरा, ओपोजिशन लीडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुम्ही लक्षात दवरपाची गरज आसा। आयज हांव आतां हांगा रावून ह्या फातोड्यान रावून सांगता, आम्ही परत 2027च्या इलेक्शनां आसतले, परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले, विजय आसतलो, विजय जिखतलो आणि त्याच्या बरोबर फुडले राज्य करपाकय आम्ही तयार आसतले। परत एकदा विजयाक वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। भाजपाचो फुडारी दया मांद्रेकर आणि भाजपाचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान विजयाची तोंड भरून तुस्त केली। खरे म्हणजे त्या काळात 12 ते 17 पर्यंत ऑपोजिशन लीडर नासताना सुद्धा ऑपोजिशन लीडर असले, पण विजयान ज्या पद्धतीने आपले नेतृत्वान कला हे गुण त्यांनी दाखयले म्हणून ते आजूय 17 ते परत येले 22 चले। हांव देवाकडे मागता की विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो, एक अशा नेतृत्वाची या राज्याक गरज आहा। ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करता। विजयाच्या बद्दल उलयतना खूप गजाली आहा, त्याच्या मतदारसंघान केल्ले त्याचो वावर आसत किंवा गोंयभर केल्लो वावर आसत। हांव एकूच सांगता, कित्याक तुमी खूब वगत बसल्या आनी चड वगत म्हजे रणगाणे आयकपाक येवंक ना तुमी, पूण विजय जरी सारस्वत समाजाचो आसलो जाल्यार हांव सदांच सांगता की बहुजन समाजाचो कैवारी आसा। विजयान बहुजन समाजाक जो न्याय दिल्लो आहा आपल्या थोड्याशा टायमान, वो दुसऱ्या कोणीन दिल्लो हांवें पळोवंक ना। विजयान आपल्या भाषणात सरकाराचेर तुफान टीका केली। ते भायर फुडाराचे काय राजकीय प्लान उलोवन दाखोवन 2027च्या तयारेची दिशाय विजयान स्पष्ट केली। मात हे सगळ्यात जर पळयत जाल्यार गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे हे दबाजा कडल्यान पयस रावपूच पसंत केले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी, अध्यक्ष पाटकार, एल्टन एकलोय विजयाच्या माचयेर दिसलो ना। दिग्विजय सिंग, DK शिवकुमार हांणी व्हिडिओ वरवीं विजयाक परबी भेटयल्यो। गोंयचे काँग्रेस फुडारी मात विजयाक वेंग मारपाचे मुडात सध्या तरी नात। विजय सरदेसाय काँग्रेसी विचारांचो, मात 2017 ताणें पर्रीकाराक मारिल्ली वेंग ताच्या राजकीय वाटचालीचे अजून आड येता हेच दिश्टी पडटा। भविष्यात विजयाक केंद्र आणि राज्यातली काँग्रेस आपणायतली काय 2027 फातोड्यात ताका घेरपाचो यत्न करतली ताचेर सगळ्यांची नदर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।